विसा उपरांत तुमकां येवकार. केंद्र सरकारान इतिहासीक थळांक हातभार लावपाक ही येवजण केल्या. ह्या बाबतीत विरोधी पक्षांनी बेठ्योच अफवा पसरोवच्यो न्हय. गोंयच्या बऱ्या खातीर ही येवजण आसा म्हूण भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकरान म्हायती दिल्या. आरडीएक्सको खातीर परवरच्यान चीफ रिपोर्टर केन्झल रॉड्रिग्स. स्पष्ट केलां जी स्कीम भारतीय जनता पक्षान सेंट्रल गव्हर्मेंटान ऐतिहासीक स्थळांक हातभार लावपा खातीर केल्या ती एकदम बरी स्कीम आसा. खूब जाणांनी ताचेर स्टेटमेंट केले, स्पेशली काँग्रेसच्या लोकांनी, की ते कित्याक स्कीम ती कित्याक स्कीम न्हय. सगळी पावर्स चर्ची कडेनूच उरता. वयल्यान चर्चीक त्या जी एजन्सी आसा तांकां खंय खंय कितें करपाक जाय, निवळ कशें करपाक जाय, टॉयलेट्स खंय बांदपाक जाय, सिवरेज सिस्टीम जर जाय जाल्यार कितें करपाक जाय, हें सगळें चर्चीक तांकां सांगपाक मेळटा आनी थ्रू गव्हर्मेंट तें इम्प्लिमेंट करपाक जाता. आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियाक ही स्कीम तयार केल्या आनी ताचो फायदो गोंयचे सगळे चर्चीक आनी जर आमचे कितें देवळां आसा जाल्यार तांकां जातलो. आनी क्लीन, स्पेशली ओल्ड गोवा जवळ जवळ कोट्यांनी लोक थंय येता. तांकां टॉयलेट सारकें आसना, तांकां सिवरेज, टॉयलेटींतली जी सिवरेज आसता ती कित्याक आसता, क्लिनलीनेस नासता, जाय तशें तांकां बसपाक जागे नासता. हें सगळें डेवलप एजन्सी करूं शकता.